घाटाचेर चाव पिवपाची मजाच अलग असता। हैदराबाद रुटार आहा हांव सारको आतां आनी पेट्रोल पळय कितले आहा ते गाडयेन। इतली तोरा न्हू तोरा गाडी आनी लोणच्या हे तरी कांयच न्हू। सो गाइस आता आम्ही वयता स्विमिंग पूलाचेर माझा फेवरेट सारखा स्विमिंग पूल। Yes my bro. हाय गाइस वेलकम बॅक टू माय व्लॉग। कशी आसात तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी जाणां बरी आसात। सो गाइस आता चाललेले आहा सकाळची 7:30 आणि आम्ही एक आता बाहेर चालले रायडाक वचपाक। आता पळोवया केन्ना पावतले ते, अजून आमकां खूप ट्रॅव्हल करपाक जाय। हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ मस्तीखोर गोवन्स। कसे आसात तुम्ही? आय होप ऑल आर फिट अँड फायन। आणि आयज आम्ही चल्ली रायडाक आणि बरी व्हडली रायड आहा आमची आणि डिफिकल्ट रूटूय आहा चोरला घाट। सो चोरला घाट काढून म्हाका वचोंक जाय। आता जाल्लेली आसा 8 अर्ली इन द मॉर्निंग आणि रोडार पळय घे म्हणून लोक भरलेले आसा आणि हांवें अप्रिलियात घेतल्या। बेगीन भायर सरतले कित्याक सांग ह्या दिसांनी वत चड पडटा न्हू। सो वताचे जावचे ना ट्रॅव्हल करपाक भितरचे, त्या खातीर आमी आता 7 सुमार भायर सरलेली आणि आता वाजले 7:08। गायज पळय आमी आता रावले वाळपय पेट्रोल पंपाचेर पेट्रोल घालपाक आणि आमी आयज ही गाडी हाडल्या कित्याक की ही गाडी सारकी कम्फर्टेबल आणि मेन थिंग म्हटल्यार न्हू ह्या गाडयेची पेट्रोल घालपाची टाकी मातशी व्हडली आसा। तीच एरोक्स आसा न्हू जाल्यार परते परते न्हू पेट्रोल घालचें पडटा। मायलेज बरी दिता पण फक्त गाडयेची टाकी न्हू धाकटी आसा। फुल कर जीपे एक्सेप्ट करता न्हू, जीपे एक्सेप्ट करता न्हू। पळय आज झप करून भायर सरतले, फुलूच आहा ती टाकी। Received Paytm payment of 153. सो गाईज आम्ही पळय वयर पावलेली आसा घाटार पळयात आणि इतले टर्न आसा खबर आसा हांगा। कोणी तुम्ही भावानो येता जाल्यार मातशें न्हू अलर्ट रावा। फुडें व्यू पळोवपाच्या कारणान न्हू फुडें एक्सिडंट खूब जाता मागीर आणि लँडस्लायड बीन जाल्लेली आहा हांगासर। बरो आहा रोड, बरो आहा एज पर सावंतवाडी हो रूट म्हाज्या हिसपान चड बरो आसा आणि प्लस मेन म्हणटा पळय ते रोड रेनोवेट केल्लेले आसा। पॅच बीच पडलेले ते पॅचीस सगळे भरलेले आसा। बरें जालें चल, एटलिस्ट कितें तरी आमच्या गव्हर्मेंटान बरें केलां। आतां फुडें पळोवया कसो आहा तो। फुडें मातसो डिफिकल्ट आहा कित्याक फाटीं येयलेली तेन्ना फुडें सगळें फोडून उडयलेले पण आता आय डोंट नो परत सारकें केला की ना पळय ते। गायज आमी आता पळय चोरला घाटा वयर आसा गाड्याचेर आणि घाटाचेर चाव पिवपाची मजाच अलग आसता। कळ्ळें न्हू तुमकां? हांव भितर 24 वरां च्या पियात आसता पण म्हाका न्हू वाज येता चाव पिवपाक ह्या गरमेची, पण घाटार मजा येता। मेन थिंग हांगासर हे पळय कितले माकड आसताले पयलीं, आयज एकूय माकड ना। म्हाका दिसता ते सगळे लग्नाक गेल्यात, हालीं लग्नाचो सिजन चलता न्हू म्हणून। आनी हांगाच्यान व्यू पळयात पळय। आनी तुमकां खबर आसा आमच्या थंयसर इतली गरमी आहा ना सांगू शकना, पण हांगासर घाटार न्हू सारकें थंड थंड अशें दिसता की एक ट्री हावस बांदून हांगासरूच रावपाचें कशें। काढूंक दाखय तरी काडटा का काडटा खंय च्या पिया। ओके सो गाईज आम्ही अर्दो घाट काडलेलो आसा आणि सद्या आता आम्ही च्या पिवपाक रावला। इट्स अर्ली इन द मॉर्निंग आणि चलया आता यू नो च्या पिवया, कितें काडटा खंय तो खावपाक पळोवया कितें आता पयलीं ते आणि भायर सरया। सकाळी भायर सरलेली आमी पळय, आता खूब चलोवंक जाय गाडी। पळय वडा पाव खाता आणि पळय रेडी जाल्लेली आहा। हेजी हेडलायट तुमकां हांव मागीर दाखयता, त्याच्या पयलीं तुमकां हांगा व्यू पळय।
सो गायज आमची आता चाय बी पिवन जाल्लेली आसा. आता आम्ही आमची राईड करता कंटिन्यू. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna. काय बरो व्ह्यू पळय हांगासर. रोड बीड बरे सारखे आणि मजा येता गाडी चलोवपाक. आम्ही 85-90% घाट काडलेलो आसा. आता आमकां ऑलमोस्ट आनीक 40 किलोमिटर्स आसा. आमी ऑलमोस्ट आता 90 किलोमिटर्स ट्रॅवल केल्लेले आसा. ऑलमोस्ट 40 किलोमिटर एक्स्ट्रा आहा आनीक. मजा येता सारकी. आता आमी आसा सारकी कर्नाटका. ओके, गोंयांत ना आमी, पावले आमी गोंया भायर. बट इट्स अमेझिंग, ब्युटिफूल. सो गायज आम्ही आता चोल्ला घाट क्रॉस करून आता एक नागपूरच्या गावात पावलेले आसा. आणि फाटल्या फावटीनो हांगासर येता म्हणसर आमची सारकी बसतली. कित्याक की रस्त्यान सगळ्याक फोडलेले आसलेले, व्हडले व्हडले वणके बी. आणि आयज तुम्ही पळोवंक शकता की कितले स्मूथ रोड आसा ते. सो गायज ही पळय ट्रेन हांगा ना, थंय आहा. ट्रेन गेली हांगाच्यान. तर हे ओपन जातले तरी बरें, टायमार पावले म्हणून, नाजाल्यार रावचे पडटले आसले. सो गायज आमी न्हू फूल बेळगांव कंप्लीट केल्लो आसा. आता हांव पावला मेन रोडार, हायवेर. आनी ही जी रूट आसा पळय, ह्या रुटा वयल्यान हैदराबाद वयतात. हैदराबाद रुटार आहा हांव सारको आतां. आनी पेट्रोल पळय कितले आहा ते गाडयेन, हाफाकून चड आहा. म्हणजे गाडी बरी मायलेज दिता. सो गायज आमी आतां कितले भितन पावल्यान ती पळयात तुमी. ओके, आनी कॅमेरा जस्टीस करता जाल्यार म्हाका खबर ना. वयर घाट आहा, हे आहा पळय, बरो फोर्ट आहा पळय शिवाजी महाराजाचो. शिवाजीचोच खंय दिसता, शुवर ना हांव. आतां ही सगळी वाट आमकां परत एकदा आनी एक घाट काडपाक जाय. मागीर आमी जे चिंतला त्या लोकेशनार पावतली. सो गायज आयज आमी टोटल दोन घाट काडलेले आसा पळय. हो सगळो परत एक काडलेलो आहा आमी. सो हे गायज, वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ मस्तीखोर गोवन्स. कशे आसात तुमी भावानो? आय होप ऑल आर फिट अँड फायन. आणि हांगासर तुम्ही पळोवंक शकता की म्हणून तोरा जाल्लेली आसा. ओके, दिस इज वन ऑफ द ब्युटिफूल प्लेस सारकी जी जागा आहा पळय. आनी हेच्या बद्दल कितें खंय हें तुमकां हांव लास्ट दाखयतलो, आतांच दाखोवचो ना. आनी हांगाल्यान पळय भितर येवपाकूच केदी व्हडली वाट आहा पळय ती. आनी बरें आसा हांगासर एनवायरमेंट सारकें. ओके, आनी हो एंटायर जो आसा पळय प्लेस आसा पळय, ही एंटायर प्लेस आमकां आसा आयज स्टे. एंटायर ही आख्खी प्लेस. ओके, आनी गाडी पार्किंगेक बरी सेफ आसा. आनी हांगासर काय बरो डॉगी आसा पळय हांगासर. ओके, सो ही टोटल एरिया आहा अमेझींग सारकी पिसफूल. कोणी तुमी फॅमिली वांगडा येता, फॅमिली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कोणाय वांगडा येता, दिस इज द रायट प्लेस. वाव, हे पळयात कितले लागीं तोरा लागलेली आसा ती. ही पळय, आवयस काजू. आणि हे पळय मोरिंगा, पानींग तोरा. हे पळय काय बरें केला पळय, टू गुड नो. आनी हांगासर तेंचे पळय सगळे फार्म आसा आख्खे, सगळे तोरा आनी कितें चिकू पणस हातेरा आनी खूब कितें कितें आहा, खूब कितें कितें आहा. असली हांगासर फळां आहा आनी कितें म्हण वखदी झाडां आहा खबर आसा. टू गुड सारकी बेस्ट. म्हाका जाल्यार खूब लायक जालें, खूब म्हणजे खूब ब्युटिफूल. इतली तोरा न्हू, तोरा काडी आनी लोणच्या हे तरी कांयच न्हू. त्यो पोपायो पयला केद्यो आहा त्यो व्हडल्यो आहा. हांवें ओदो खिडकेंतल्यान पळयलेली. थंय आहा पयला. काजू आहा थंय. हे कसली तेंडली फुलां दिसता ही न्हू. ही हय तेका कसले फ्रूट आहा मरे.
ओके 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 हे ते फ्रूट पण हेजें नाव येना म्हाका हेजो ज्यूस करता तो रावतान आहले पळय ते रावत फार्मान एडिस्टरान दाखयल्ले ते ते न्हू ते खबर ना पिकला ते खबर ना म्हणजे पळय चाले चालू रील काडपाचे गाडयेचे सो गायज आता न्हू सध्या भितर साफ सफाईचे काम चालू आसा मागीर एकदा साफ सफाई जाली काय तुमकां मागीर भितरल्यान दाखयता कशें कितें आसा ते कळ्ळें तुमकां आनी हेतूर न्हू कितले आसा नाय आंबे परत काजू पोपायो घे व्हरून जायते भाशेची फळां आनी झाडां आसा फुलांची ओके सो गायज फायनली न्हू हांव पावलोलो आसा हांगासर ओके आनी हांगार स्विमींग पूल बीन बरो आसा आनी स्विमींग पुलाचेर न्हू स्विमींग पुलाचें उदीक बरें झरीचें आसा आनी तेका हें ना क्लोरीन बीन ना बरें आहा पावरफूल सारकें आनी हांगासर येवपाक म्हाका अप्रिलियाचेर पेट्रोल लागले 250 रुपयाचे लागले आसतले न्हू आं 250 रुपयाचे का 200 250 रुपयाचे पेट्रोल लागला म्हाका अप्रिलिया घेवन हांगा येवपाक ओके इट्स ऑलमोस्ट 150 किलोमिटर्स सारखे 150 किलोमिटर येयले आमी 250 रुपयान ओके आरामात सारखे सुशेगाद आनी मेन म्हणटा पळय ते रोड टू गूड आहा सारखे टू गूड रोड आहा टू गूड रोडाचे अलगूच आसा सारखे अलग पयलीं जे आमी रोड पळयताले खबर आहा चोरला घाटाचे तुडके फुडके मोडलेले बिडलेले ते ना आतां न्हू चड बरें आहा अति बरें आहा सारखे सो तुमकां हांव रेकमेंड करूंक सोदता सावंतवाडीसून तुमी वयचे न्हू वयता जाल्यार तुमी चोरला घाटाच्यान वयचे वन ऑफ द बेस्ट रूट टू ट्रॅवल फ्रॉम गोवा टू बेलगाम कर्नाटका ऑर एनी अदर स्टेट यू नो आनी खंयसरूय तुमी वयतली जाल्यार दीस इज द रायट रूट ओके आनी आमी फाल्यां वयतली बेलगाम मार्केटान भोंवपाक आमी तुमकां ह्या आतां सिरिजान आमच्या स्विमींग पुलाचे हे दाखयतले वॉक अरावंड करतले हांगासर एक्सेट्रा एक्सेट्रा आमी जे जाग्यार आसा खबर आसा ते जाग्यार आमकां कोलॅबरेशन येयल्लेलें आसा सो ह्या जाग्या बद्दल म्हायती आमी तुमकां फुडल्या व्लॉगान दितली सद्या न्हू हांव गाडी चलोवन येयल्लो आसा आनी खूब टायर्ड जाल्लो आसा ओके सो आतां हांव सद्या व्हिडिओ एडिटींगेक वयता आनी हेजे फुडें कितें आहा तें तुमकां फाल्यांच्या ब्लॉगान घालता पळयात तुमी आनी मेन म्हणटा पळय ते चॅनलाक आमच्या सबस्क्रायब करा 8000 जावपाचे पावले आमचे सबस्क्रायबर्स थँक्यू सो मच भावानो आनी भयणानो की तुमी आमकां खूब ट्रस्ट करता म्हणून थोडे दीस पयलीं म्हाका यू नो सिद्धार्थाक दिवपा खातीर थोड्या लोकांनी मदत धाडलेली म्हाज्या फॅन फॉलोविंगाक आजून हांव सिद्धार्थाक दिवपाक पावोंक ना टू बी ऑनेस्ट आजून दिवपाक पावोंक ना कित्याक न्हू हांव थिंगेर पावोकूच ना कित्याक आमी आमचे कोलॅबरेशनाचे हे ते शूट आनी कितें कितें चालूच आसा सो आतां जेन्ना हांव हांगाल्यान भायर सरतलो बेगीन तर पावलो जाल्यार हांव सिद्धार्थाक मेळटलो ऑर एल्स डे आफ्टर टुमोरो हांव डायरेक्ट तेका मेळपाचो आसा आनी जें कितें तुमी तेका धाडलेलें आसा तें आमी तेका डिलिव्हर करपाचें आसा थँक्यू सो मच गायज तुमी खूब ट्रस्ट करतात आनी खूब मोग दाखयतात इट मिन्स अ लॉट थँक्यू वन्स अगेन आनी चॅनलाक आमच्या सबस्क्रायब करा हांव मेळटा तुमकां नेवे आनी एक नेवे इंट्रस्टींग व्हिडिओ टील देन बाय